पोन्ने गोयचे इंगर्जीचे वाठारांतले वादग्रस्त बांदकाम मोडचे सरकारान लोकांचे पाशेच पळोवचे न्ही. हियरिंग फास्ट ट्रॅक करात मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण कोर्टान. दोन 2002 बाळी बारशा घरफोडी खुनाच्या केशीतल्या फरारी आरोपीक 20 वर्सांनी बेंगळुरात उखल्लो. 14 आरोपींची ख्यास्त भोगून जाली. 5वो आशिल्लो फरार. राष्ट्रपती वेंचणुके खातीर एनडीएची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आज गोंयांत. एअरपोर्टार देंवोन थेट येतली पणजे. वेंचणुकेच्या प्रचाराक गोंयांत. दनपारां परत सरतली भायर. पंचायत वेंचणुकेची आरक्षणाची अधिसुचोवणी जाहीर. एकूण 1528 सिटां. 22 एससी खातीर राखीव, 187 एसटी खातीर जाल्यार 307 ओबीसी खातीर राखीव. मोपा एअरपोर्टाचे 90% काम पुराय. 15 ऑगस्ट ते सप्टेंबर मेरेन एअरपोर्ट जातलो सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभा अधिवेशनात दिले आश्वासन. नावां बदलपाच्या प्रकरणाची दखल. 1990 कायद्यान बदल. कॅबिनेटांत निर्णय. गोंयांत जल्मल्ल्यांक तांचे पालक वा आज्यांचो जल्म गोंयांत जाल्ल्यारूच नावां बदलूंक मेळटली. वाळपय सरकारी शाळेच्या स्लॅबाचो भाग कोसळ्ळा. भुरगीं बऱ्यान साल्वार. शाळा पोन्नी मेंटेनन्स ना. पालक मागतात रिपेर. सत्तरी सुर्ला वाघाचो पाडकाचेर हल्लो. दोनूय पाडकांक वडयली खावन. गांवकार म्हणटा त्या वाठारांत भोंवता वाघ. फाटल्या वर्सा मारिल्ली गाय. राना खात्यान केलो पंचनामो. ड्रग्स डिलराच्या नावान बारीक सारीक पेल्डरांक धरतात. भिकणां कशी ड्रग्स जप्त करतात. आलेशान काडलो इशू. मोठ्या डिलरांक पुलिसांनी धरून दाखोवचें म्हण आव्हान. प्राथमीक शाळांचे रिपेर काम आता करतली पीडब्ल्यूडी. सरकारी खात्याच्या बिल्डिंगेची मरम्मत करपाक पीडब्ल्यूडी सज्ज. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. पंदरा जुलय सावन 75 दीस 18 वर्सां पिरायेवेल्या लोकांक कोविड बुस्टर डोस फुकट. बुस्टराक बुस्टर दिवंक आझादीच्या 75 निमतान मोदी सरकाराचो निर्णय. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 20,000 वयर. एक्टिव्ह केशी 1,36,000. फाटल्या 24 वरांत 38 जाण सोंपले. गोंयांत नव्यो 130 केशी. एक्टिव्ह केशी 813. श्रीलंकेचो राष्ट्रपती गोतबाया राजपक्षा बायल आणि गार्डांक घेवन सेनेच्या विमानात मालदीवसान फरार. कार्यवाहक राष्ट्रपतीन लायली एमर्जन्सी. गोंयान मारता नुस्तें. गोंयकारांक म्हारग. कोण म्हणटा नुस्तेकार भायले. कोण मागता कोल्ड स्टोरेजी. कोणाक जाय महामंडळ. मुख्यमंत्री म्हणटा स्किमी आसा त्यो भरपूर पुरो. मेजर पोर्ट्स बिल लागू जातकीच दर्यादेग वाठार येतलो एमपीटीच्या अधिकारा खाला. कांयच कामां करूंक मेळची ना. एमपीटी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी सारकी जातली. कार्लुसाची शिटकावणी. सोनसोडो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची भिंत कोसळ्ळी. गार्बेज प्लांटांतल्यान पडली भायर. फाटल्याय भिंतीक पडल्या फूट. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण भिंत केन्नाय कोसळूं येता. कुंकळ्या चिफ्टन हुतात्मा दिसाच्या कार्यावळीक आमदार युरीक आमंत्रण ना. विधानसभेन आवाज. युरी सभापती मेरेन पावलो. विजयाचो तेको लक्ष घालता म्हूण सभापतीचे उतर. सत्तरी सालेली रस्त्यार झाड कोसळ्ळें. रस्तो बरोच वेळ ब्लॉक. कामार वचपी कॉलेजीची भुरगीं आडकली. फायर ब्रिगेडीन रस्तो क्लियर करपाचें काम घेतले हातीन. मडगांवां आझाद नगरात राती मर्डर. 29 वर्साच्या मुख्ताराचो खून. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण किरकोळ वादावेल्यान मुख्ताराच्या तकलेर वार. तिडकीन स्कूटरी लासल्यो. 5 जाणांक अटक. शेअर मार्केट नेगेटिव्ह बंद.
सेन्सेक्स 53,400 जाल्यार निफ्टी 15,930 बंद.